मोगाच्या भावा भयणींनो, आज आमी शुभ वर्तमानांत एक खास घडणी आयकल्या आनी हे घडणीक आमकां जेजूचें चित्र व स्वभाव दिसूंक येता, तशेंच धर्मशास्त्रांचो आनी फारिसांवांचो। ही घडणी घडली शेनवारा दिसा आनी जुदेव त्या वेळा हो दीस पवित्र म्हूण मानताले। आमकां दिसूं येता की हे फारिसेव आनी धर्मशास्त्री तांच्या जिवितांत पयलो जागो आसलो कायदे, आदले काळाची चाली रिती, मनशाक न्हय देवाकूय न्हय, पयलो जागो कायद्यांक आनी चाली रितींक। आनी अशें पळयता दुसरे वाटेन जेजूक पयलो जागो मनशाक, मागीर कायद्यांक आनी चाली रितींक। हांवें पळयलां की ह्या दिसा एक आर्यन आसलो मनीस आसलो, जेजू ताका बरो करता, कित्याक जेजूक एके भाशेन जर जावन सोमार वा मंगळार वा शेनवार ताका फकत एकूच आसलें, एनी डे। जेजू बरो करता मनशाक खंयच्याय दिसा, जावं तो आयतार वा शेनवार वा सोमार, कित्याक जेजूक मनीस पयलो, कायदे मागीर जेजून कायदे म्हणूंक ना, पाळल्यात, सांबाळल्यात, पूण तेन्ना मनशाची गरज पयली आयली तेन्ना मनशाची गरज पयलेक हात दिलो। पूण फारिसांवांक न्हू, पयले तांकां आसले कायदे। जायते फावटी आमकां अशें जाता, आमी म्हणटा इतले कायदे आसात, ते कायदे आसात, कायदे मोडल्यार आमी पाप करतले। पूण जेन्ना आमकां मनशाची गरज पयली आसता तेन्ना मनशाक अशें घडटा, जेन्ना आमचो कडेन कोण भाव भयण हॉस्टेलान आसा, जायत आयतार आमी म्हणटा अरे हांवें आयतार आज मिसा वचोंक जाय, पूण मनीस आहा, तुजो भाव भयणी आहात, बरो ना, आमी कितें म्हणटली करतलीं, ताका थिंगा सोडटलीं आमी आनी मिसाक वयतलीं? म्हाका दिसना, कित्याक आमच्या भाव भयणी जाका जागो आमच्या काळजांत आसा तांकां आमी पयलीं आदाराक पावोवंक जाय आनी मागीर कायदे। देवान म्हाका ही समजोवन आमकां दिवंक आज आमी खास हे मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया।